चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण, हरि ओम, नमस्कार सर्वांक स्वागत. पुरा गोत्तोस फाल्या दिवसू श्रावण महिन्याचे पुण्य हे दिवस ऍक्च्युअली भारी व्हडलो दिवस. ह्या दिवसांतून दुसरे परब येता. कशें म्हळ्यार प्रथम धावनू सुत्ता पुण्यम म्हणटात. ऍक्च्युअली श्रावण महिन्याचे शुक्ल पक्षाचे श्रावण नक्षत्र हे दिवसू उपक्रम म्हणून करतात. सुत्ता पुण्यम नाही जाल्यार पुण्यवे दिवस एक दिवस स्वल्प अशी तशी जाता. तर दोन्हीचे रक्षाबंधन, त्याच्यानंतर बलराम पौर्णिमा म्हणतात. कृष्णाले अण्णा बलरामजी आयचे दिवस तांगेले अवतार जालेले. ताजे प्रकार आमी पळयता ती नॉर्थ अंतपुरा झुलन पौर्णिमा म्हणून सांगतात. झुलन यात्रा फाल्या दिवसाक लास्ट ते राधा कृष्णाले मुर्तीक तांणी एक पाळण्यार बस करून ताजे फुल्ल डेकोरेशन आनी करून तांकां आनंद दिवचे घोषकर तांगेले सेव करचे. आनी तमिळनाडांत केलो जेन्ना समुद्रा वचून पूजा करचे असो तशी फाल्या दिवस म्हणजे भारी एक व्हडले दिवस. श्रावण मासाचे शुक्ल पक्षाचे पुण्यम. सो प्रत्येक विषय कशें म्हळ्यार आमगेले शास्त्रांत डिटेल जावन एक्सप्लेन करून सांगिल्लें आसा. ते आतां वता 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 कसं जाला म्हळ्यार आमकां कोणाक ताजे बद्दल आसक्ती ना. आनी त्या रिती रिवाज कशी आमी कसन करता कशी करता म्हणजे पुरा आमी विसरत वता आसत. ताजे घोषकर आमगेलो धर्म सनातन धर्म आमकां वरका म्हणसल्यार आमी ते दिल्लेले प्रत्येक संस्कार म्हणजे आमी चोलून घेवन व्हरता. आमगेलें कर्तव्य. आज आमी कसं करून जाल्यार फाल्यां आमगेल्या चेडवांक कसं आसक्ती आसना तांकां नवें शास्त्रांत दिलेलें आसा पळय. ते शास्त्रा दुखून आमगेले नेक्स्ट जनरेशनाक कल्पसूच काम आमगेलें. एटलिस्ट शास्त्रांत कसं सांगलां तें तांकां सांगचें जायना जाल्यार तेची आमी आमगेले म्हालगड्यान कसन करून घेवन आयला आसत ताजे प्रकार केल्यार पुरो जाता. एटलिस्ट संस्कार म्हणचे आमी चोलोवन घेवन वता आशिल्ले प्रकार आमगेले सनातन धर्म म्हणचे व्हरता. आमकां कशी ह्या पुरा केल्ले निमित्त आमगेल्या परिवाराक आमगेल्या समाजाक हाजे लाभ मेळटा प्रत्येक आमगेल्या शास्त्रांत सांगिल्लें आसा. आतां एक उदाहरण घेवचें गेल्यार आमी पळयता ते रक्षाबंधन. रक्षाबंधन ताकवरके आमगेल्या शास्त्रांत भारी लायक वर्णन करून सांगिल्लें आसा. कशें सूर जाल्लें खंयचे खातीर भयणीन भावाक रक्ष बांदून तागेले रक्षण एक बायल मनसी एक चली जावन आशिल्ली दुखून सदळ तुगेल्या भावान म्हाका रक्षण करूं का म्हणचे घोषकर त्या बांदूचे
खंय दुखून आयले कशें आयले आजी आज कसं जातास आज एकदम तें मॅटेरियल जावन वतास जस्ट कलर कलर रक्षाबंधन घेवचें न्हय कोणा जाल्यार तांकां बांदचें ताजे नंतर विसरतात आनी कोणके आमी कोणके म्हणची परिस्थिती आयल्या तशें न्हय तें ताका तुमगेल्या शास्त्रांतूं भारी एक वर्णन करून सांगिल्लें आसा तशी म्हळ्यार बली महाराज तुमगेले प्रल्हाद महाराजाल नातू ताणें 100 वयर एक यज्ञ केलें त्या उपरांत व्हडले महर्षी ऋषीले तांगेले गायडन्सान सुपरविजनान म्हळ्यार ताण प्रति यज्ञ करता गेलो तशी तो तितलेच पॉवरफुल जाता वता ते बली महाराजा कशी म्हळ्यार ताका देवतेक दानवाक दोनी इक्वल जावन आसता म्हणजे तागेलो आशय आमी पार्शालिटी करचे न्हय तशी ताका दानवा वयर स्वल्प आसक्ती आसली तांकां फेवर करता आसली तशें आसतना हाणें 100 वयर एक यज्ञ केलें यज्ञ करता 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 गेलो तशी भारी पॉवरफुल जाता गेलो पॉवरफुल जाता गेलो पळय देवी देवता खंय केलें हें परिस्थिती समजतना आमी अशी सोडल्यार फाल्यां आमकां कसो की ग्रहाचार येतालो पूण तांणी पुरा विष्णूले वतात आतां तुमी आमकां रक्षण करता तो इतलो पॉवरफुल जावन वाडतास ताकाच आमी तुगेले आयले आसा तूं आमकां रक्षण करता तो आमकां गोत्त आसता नंतर कसं जाता विष्णू वामनाल अवतार घेवन येता ओके न्ही वामनाल अवतार एक सान द्वार्फ म्हणून सांगतात आं तितले सान ब्राह्मणाले अवतार घेवन बली महाराजाले राज्य बली महाराज म्हळ्यार केन्नाची दान धर्म करचे भारी मुखार 100 वयर एक ताणें यज्ञ केला म्हळ्यार कितें दान धर्म कोर नासता तशींची दान धर्म करचे तूं एक हेजे मुखार वामन देव येवन निमगीत ताका तूं केलेले यज्ञ पुरा भारी संतुश्ट जाला म्हाका हांव एक साधारण ब्राह्मण ताका तो बली महाराज म्हणटा कसन जावका निमगी आं कसं निमगीत हांव दिसता कसन जावका आमी पुराय आयकून आयली हें पुरा वामन त्या वेळा म्हणटा म्हाका 3 हेजी दवरचे तो जाग दिल्यार पुरतो म्हणून देवान तागेलो गुरून ताका सांगिल्लें आशिल्लें केअरफूल जावन आस शुक्राचार्यान सांगिल्लें आशिल्लें केअरफूल जावन आस म्हणून बट बली महाराजा तशें म्हळ्यार सांगिल्लें उत्तर दवर देवपाची तो अपास म्हणटा सान ब्राह्मणाक तूं आस इतलें सान मारे आनी 3 हेजी दवरता जाग म्हणटा तूं अपास आलोचन करून सांग कितलें जावका कसन जावका सांग हांव दिवचें तूं एक हेजी मुखारी मेल्यार कितलो सुख सुवार हा अपास आलोचन करून सांग त्यावेळा तो अपास ब्राह्मण म्हणटा सांगचालो काय ना हांव सांगिल्लें तितलेंच त्या दिल्यार पुरो म्हाका तशी तथास्तु म्हणटा काण घे तशी एक हेजी दवरली पळय सगळेची ब्रह्मांड भौतीक प्रपंच पुरा कवर जाता 2 हेजी दवरली पळय स्वर्ग लोक पुरा आता 3 हेजी दवरचे खंयच्यो जाग आसना त्या वेळाक निमगीत हांव 3 हेजी खंय दवरचे त्या वेळा हाका ज्ञान येता असाधारण कोण न्हय पूर्ण पुरुषोत्तम तो म्हणटा आनी कसं करूं जाता हांव सांगिल्लें उत्तर हांव दवर घेवपाक जाल्यार एकय एक जाग आसा निगेल मत्ते आसा निगेल मत्तेरी दवर सोडी तेणी दवरचे फुडें म्हाका भारी संतोश जाता म्हळ्यार दवर सांगिल्लें उत्तर तूं दवर घेतलें आसा ताजे निमित्त हांव संतुश्ट जाल्लो म्हूण ताका तागेलें रूप दाखयता विष्णू आनी सांगता इतले एक भक्तीक हांव संतोष जाला तसो न्हय वर जावका निमगे त्या वेळा म्हणटा तूं मिगेलो येवन म्हळ्यार तो म्हणटा हांव तुका तो पांय दवर म्हळ्यार तुगेलो अंती जाता बट तूं सीदा स्वर्ग लोक
ते चोलवे तुवें हे राज्य तू पळोवन घेवेत म्हणून ताका सांगता. त्या वेळाक वर कसन जावका म्हळ्यार त्या वेळाक विष्णू सांगता, तूं मिगेलोटू येव न्हू थंय आसका मिगेलोटू. आता विष्णून वर कसन जावका म्हणून सांगले नंतर हांवें निमगेले नंतर दिवका जाता. ताका तो जायतो म्हणटा. तशी तिनी पांय दवरता, ताका लंती जाता आनी सीदा नरकलोका वता. नरकलोका गेले फुडल्या हाणे ताणें निमगेले प्रकार विष्णू वरके नरकलोका वचून बसता. बट हांगा वैकुंठांतू लक्ष्मीक भारी बेजार जाता. आमगेले विष्णू नाशे हांव कशें जाता म्हण ती भारी दुख्खार आसतना नारद महर्शी येता. नारद महर्शी येवन सांगता ते तूं कसले दुख्खार आसा तुका हांव आयडी दिता. कसं ना एक आमी बंडाचे रक्षाबंधन पळयता. फुडें कालाचें एक दार आसता. तो म्हणटा लक्ष्मीक तूं हें दार घेवन वच आनी ते बोली आसता तागेले हातां बांदी आनी ताका सांग आज दुखून तूं मिगेलो ना म्हाका तुगेलें रक्षण जावका म्हणून. ती तशी करता. ते सीदा वचून बलयले हातां बांदता आनी सांगता तूं मिगेलो आजी दुखून आज मिगेलो ना म्हाका तुगेलें रक्षण जावका. तुगेलें रक्षाबंधन बांदील कुडल्या कसाने पूण एक गिफ्ट दिवचें आसतना. तशी तो वरके निमगीत तूं कसन गिफ्ट जावका. इमिडिएटली सांग म्हाका तुगेलो विष्णू वापस वैकुंठ जावका. हाण निमून जाल्लें 3 वर्सांची सांगलें म्हाका कशी जावका. ताका दुसरो खंयच्या वाट आसना. जाल्यार ओके म्हणटा. तशी विष्णूक आपोवन घेवन वैकुंठ वता. म्हळ्यार थंय दुखून रक्षाबंधन म्हणचें. म्हळ्यार आयच्या दिवसा कलियुगांत बदल सांगचे गेल्यार हाजी आवश्यकता आसा. प्रत्येकाकडे एक चेडो जाल्यार 2 आसतात. बट तांकां प्रत्येकल्यान भाव जावन एक चेल्लेक रक्षण करचें प्रत्येकल्यान धर्म तो. बट हाजी तें जाताना हाजी मटेरियली पुरायजना बंडाचे रक्षाबंधन बांदिता सकाळीचे रात्री तांकांची कसं वायट करचें भायर सरता कसली परिस्थिती आयला कलियुगांत. ताका अनेक उदाहरण वरके दिता ती कशी म्हळ्यार कृष्णाक शिशुपाल आमकां तो शिशुपाला ಬಗ್ಗೆ आमी आयकलां. शिशुपाल भारी एक चंदन आशिल्लो तो ल्हान जन्मा येतलो तो भारी एकदम भिकार जावन आशिल्लो. बट ताका लागून म्हाका भारी दुख्ख आशिल्लें. बट तिका गुरून सांगिल्लें आशिल्लें तशें म्हळ्यार ह्या चेडवाक तूं कोणाक हातां दिता पळय भारी सुंदर जाता. कोणाक एकल्याक हातां दिले त्या वेळार तो भारी सुंदर जाता मात्र. बट तागेल्या हातान तागेलें वध जाता. तिका गोत ना कोण कसं नाही म्हणून. सो ती तशी पळयता आसता प्रत्येकल्याक लायली तशी ती हातां दिता. चेडूं सुंदर जाता नासता. एक दिवस कृष्ण थंय येता. कृष्णान आयले कुडल्या पळोवन घेवन आनी कृष्णाले हातां दवरता शिशुपालाक. तो एकदम चंद जाता. तिका एकदम भितर पूण खुशी बट सेम टायम तिका बेजार यो ह्यो आतां चंद जाला होय बट कृष्ण हक्क मारता फाल्यां येता म्हणून ती कृष्णाले पांयाक नमस्कार करता रडता. तुगेले हत्ताने मिगेल पुत्ताले अंती जाता म्हणून ताका ती तागेले मागता. पूण अंती कोर न्हय ताका. ताका कृष्ण म्हणटा हांव सैसून घेता. ताणें कसनय करून 99 मिगेल वेर कोप करून घेवं पटी सांगो कसनय करून हांव ताका सैसून घेता. बट एक वेळार तें क्रॉस जालें म्हळ्यार तागेले अंती जाता. तशीच होड जाता जाता वताना व्हडलें राज्य जाता. ताका अहंकार येता. कृष्णाकाची आव्हान करता युद्ध करूंक आनी कृष्णा वयर ताका भयंकर पटावचें आसता. तशें पटावचें आसून एक दिवस ओपन सभागृहांत तो कृष्णाक इन्सल्ट करूंक सुरू करता. पुरा जन येद्राक 1, 2, 3, 4, 99 क्रॉस करून 100 क्रॉस जावन
त्यावेळेला कृष्णान सांगेल उत्तर असे ना 100 क्रॉस जाले पळय ताका हात्ता सुदर्शन चक्र कोप्पार सोडता त्या शिशुपालाला अंत जाता त्या सोडचे हंतु ताका हात्ता एक सान घाय जाता एवढा पुराजन होतं पळत असं कसं कोरका कळलं नसे द्रौपदी इमिडिएटली तिथे कपडाचे एक सान करून ते बंदिता त्यावेळेला कृष्ण म्हणता तू केल्याला म्हगेले हे सान सेवच पळय तू हांव रक्षण करता मुखार दिवसांत तशेंच केन्ना दुःशासन गेले वस्त्रापण करता असताना ताणें कितले मिटर अनलिमिटेड कापड दिवचे गेले मान भंग जावचे नज्य म्हूण भंग जावचे नज्य म्हणून एक रक्षण केलें तशें अशी परत दुसऱ्यांची आमगेले शास्त्रांत सांगिल्लें आसा तशें म्हळ्यार आमकां कोणाला एक एक चली म्हूण जाल्लो जाल्यार तिका एक रक्षण म्हणजे जावपाची ताजे घुस्को तें रक्षाबंधन म्हूण आयिल्लें ते सुमार कडेन छान रीती चोल घेवन वतस तशी त्या फाल्या दिवस येता श्रावण मासाचे शुक्ल पक्षाचे पौर्णिमा दिवस दोन्हीचे आमकां गुत्तस सुत्ता पुन्नव म्हणून उपकर्म आमी आयकून येता असं हे उपकर्म ऍक्च्युअली येवचे सुत्ता पुन्नव म्हणतात पुन्नव दिवस येता न्ही जाल्यार एक दिवस स्वल्प अशी तशी येता जाल्यार म्हळ्यार श्रावण महिन्याचे श्रावण नक्षत्राचे एक दिवस उपकर्म कशें म्हळ्यार आमी आमगेले फोन चेंज करतात हय की न्ही प्रत्येक चेंज करतात आमी आमकां घर सेट जायना म्हळ्यार घर चेंज करतात बेड सेट जायना जाल्यार बेड एसी समना एसी चेंज करतात बट आमी घालून घेवचे जन्म आहे कसं नासता पळय ऍक्च्युअली पळोवचें गेल्यार शास्त्र तशें सांगता म्हळ्यार आमी कसं देवता कार्य करता जाल्यार जाणून चेंज करून करता कसं म्हळ्यार ते शुद्धता आमी आमगेले अपग्रेड करचें म्हणटा पळय तशें तें आमगेले प्युरिटी म्हणजे इम्पॉर्टंट आमगे जिवनांत ताजे घोस्कर यज्ञोपवीतम परमम पवित्र म्हणून सांगतात ते पवित्र जावन आशिल्लें तें आमकां पवित्र जावपाक जाल्यार यज्ञोपवीत घालून घेवपाक आज खाली युगांत कसं जाता म्हळ्यार जनाक ह्यो त्या घाल निमित्त आमी अपवित्र करचे नज त्या खावचे नज हें पिवचे नज ताजे घोस्कर घालचें नाका म्हूण ताणें आलोचन करता केलो जन घाण घेवन त्या कारण खंय की लांबोवन सोडता ते नाका ताजी साव आसूं नाका हय की न्ही तशें परत धाव न्ही आमी कसं न्ही ब्राह्मण म्हूण आमी आमकां सांगून घेता की त्या ब्राह्मणाक केद्दो पसून ते जानू म्हूण आसना की केद्दो पसून तांकां कसं न्ही एक पवित्र म्हणजे आसा तशी ते लग्न जावचे फुडें 3 येळ आसता लग्न जाले नंतर 2 जानू घालून घेतात आनी 6 येळ आमी पळयता ती प्रत्येक पूजे पुरस्कार संस्कार यज्ञ कसं करचे आसल्यार आमी जानू इवन पिंडदान करचे वेळार ते जानू चेंज करचे हय की असं म्हणजे पवित्र ते आमी प्रत्येक वेळेला ते संस्कार म्हणजे दवर दिवका त्या फाल्या दिवस येवचे ते यज्ञोपवीत म्हळ्यार यज्ञा येदुरू आमी ते आनीक पवित्र करून ते घालून घेवचे केलो कडेन यज्ञ करता ती केलो कडेन यज्ञ अशी देवा पांय मुळार व्हरून ताका फूल कुंकुमांनी लावन आरती करून तशें वरकें करता ती बट ऍक्च्युअली यज्ञोपवीत म्हळ्यार यज्ञा येदुरू ते साक्षी इवन आमी लग्न करता नरकेची यज्ञ आमगेले अग्नी साक्षी म्हणटा पळय तशें तितले पवित्र जावन आशिल्ले ते एक ब्राह्मण म्हणटा जाल्यार ते यज्ञ हें पवित्र म्हणजे आमगेले जन्म म्हणजे अस्क चीच आनी ते घाल घेतले नंतर तेची आमी ते मेंटेन करून आसता खंयचे आमकां निषिद्ध म्हूण आसा पळय ते करूं वचचे न्हय ताजे घोस्कर त्या घाली नंतर आमी ते पंचगव्य म्हणून ते पिवचे आसता पंचगव्य म्हळ्यार पुराची गायचें ते दूद धंय तूप गायचें मूत आनी ताजें शाण थोडें थोडें घालून ते घेवकाची म्हणटात कसो जाल्यार म्हळ्यार आमी भायच्यान कशें जानू घालता की भितर वयच्यान ते शुद्ध करता ते दिवस कोरकाची म्हणटात तदनंतर जानू चेंज करून गायत्री जप सांगता गायत्री मंत्र सांगता हय की न्ही
ऍक्च्युली आमगेले मुंज जाले नंतर ते गायत्री म्हणचे सांगचे आम्ही कंटिन्यू करून वचका गायत्री जप कशाला सांगचे म्हळ्यार आमगेले एक फोकस कसो आसता पळया कॉन्सन्ट्रेशन ते वाडयता खंयचें तूं अध्यात्मिकान ताजे घोस्कर आमी गायत्री जप कंटिन्यू सांगता सकाळी आनी संजेचे आं ऍक्च्युली 3 वेळा संधी कोरका म्हणटात ती संध्या वंदन कोरून गायत्री जप सांगता म्हणटात एटलिस्ट 2 वेळा कोरका म्हण आमगेलें शास्त्र सांगता आनी जाणून घाले नंतर त्या दिवसाक ऍक्च्युअली तर्पण उरके करतात पितृ तर्पण म्हणून आं कशाला म्हळ्यार देवाले रशिले पित्राला आराधन करचे दिवस तो भारी चांग दिवस श्रावण महिन्याचे पुन्हा दिवस तशी ऋषी मुनीक पित्राक देवाक यज्ञा मुखार आमी आराधन करून तर्पण उरके दितात केलो त्या दिवस कोरेत पितृ तर्पण आनी त्या पुरा जाले नंतर एक ब्राह्मणाक आमी दान धर्म करता स्वल्प मट्टाक तांकां दान धर्म करचे कशें म्हळ्यार इवन तुमी कसले दिता न्हू ताजे वटू एक जानू दवर दिवका म्हणटात त्या दिवसाक जानू घालून जानून तांकां दिवचे आसता आनी देवस्थानांत ते देवाक ते जानू घालतात त्या दिवसाक तुळशी घालतात तशी आमगेले हे उपकर्म आमी करचे कर्म पुरा शुद्ध जावचे घोस्कर उपकर्म म्हणून आमी ते जानू घालून घेवन ताजे नंतर एक संकल्प म्हणून करचे म्हळ्यार आमी आमकां शास्त्रांत कशें सांगिल्लें आसा ताजे प्रकार आमी चोवन घेवन वतात ती फाल्यां देखून आमगेले आध्यात्मीक उन्नती जावका ते मेंटेन करून घेवन वचका आमगेले समाजांत आमगेले परिवाराचे प्रत्येक हाजे निमित्त उन्नती मेळका म्हणचे घोस्कर ते पुरा करचे घोस्कर फाल्यां दिवसाक ते केलो जणांनी आज केला आसा केलो जण फाल्यां करतात ते कसले म्हळ्यार सुत्ता पुण्य म्हणून प्रकार फाल्यां दिवस सारकेची करतात ती ताकाची फाल्यां दिवस सुत्ता पुण्य येता आनी अनेक म्हळ्यार बलराम पौर्णिमा बलराम जयंती म्हणटात ती बलराम पौर्णिमा म्हणटात फाल्यां दिवसाक पुरो जणांक गोत्त असो कोण तो बलराम म्हणून तो बलराम जयंती बलराम पौर्णिमा आमी कशाल्याक फॉलो करता ताजे निमित्त आमकां कसन मेळटा म्हणजे प्रत्येक आमी आतां हे जाले नंतर 8 दिवसाक आमी कृष्ण जन्माष्टमी येता की न्ही कृष्ण जन्माष्टमी आयले कुडले आमी फॉलो करूं वतात हाजे फुडें 8 दिवसा समूह 8 दिवसा फुडें बलराम जयंती म्हणत बलराम पौर्णिमा म्हणून आपयतात तो हाजे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ करूया पुरो जन ಗೊತ್ತು बलराम कोण म्हळ्यार कृष्णालो एक एक्सपान्शन कृष्णालो अण्णा म्हणून सांगतात मालगडो कृष्णान येवचे फुडें तो अवतार घेवन आयलो ऍक्च्युली फाल्यां दिवसूची बलरामान अवतार घेवन येवचे ताका बलराम पौर्णिमा म्हणून सांगतात आमकां पुरो गोत्तो बलरामाले जनन कशी जालेलो आसा म्हणून वसुदेव देवकीले सत्ता पूत जावन आसता बलराम ताका सुखदेव गोस्वामी ताजे बगे एक्सप्लेन करता कशें म्हळ्यार सप्तमम वैष्णवम धामम जमंतम प्रचक्षते गर्भो बहुवा देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम ऍक्च्युअली देवकीक तागेलो तिगेलेची भाव कंसो भारी विजृंभणेन लग्न करून दिता वसुदेवा भारी विजृंभण ग्रँड आनी ताजे प्रकार तिका लग्न पुरा जाले नंतर चिकापेटे खर्च करता तितलेक प्रीती आसता आशिल्ली ताका तागेले भयणी वयता तो आतां लग्न जाले नंतर तोची तो राज जावन आसता बट तोची भांगराचे रथार बसकोरून तिका घरा सोडून वता तिका आनी तिगेल्या बामणाक वसुदेवा तशी
घरा सोड वत्ता असताना मध्ये वाट्यान तू ताका एक अशरीरवाणी ऐकत तो जोरात कसं नाही म्हळे रे तू कोण आज आपण ಹೊರತಸ್ पळया तांगेलेच आट्टा चेरड तू मृत्यू जावन येता तागेले निमित्त तुगेले मृत्यू जाता म्हणून थंयच रथ रापकर येतो इमिडिएटली ताका कोप येता कित्येक प्रीती आशिल्ले अन्योन्यता आशिल्ले पळया तागेले मृत्यू जाता म्हण पळय तो टर्न जाता पळया आत्ता ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೂಡ आम्ही ऐकलंय एक अण्णा आले भावाला कर्तव्य बहिणीला रक्षण करता म्हणून आता तेव्हा कसं करता फुडले तलवार भायर काडटा म्हळ्यार आतां हांव देवाक एक संहार करता म्हळ्यार तिका चरड जालें न्हू हांव मोरचें हांव मोरचें नज हांव सदां काल आसता तीण मॅलेरिया ना म्हूण खंय आसता पळय आमगेले शास्त्रान दिलेलें पुरा नॉलेज चित्तच ताका कोप येता भंय सूर जाता कसं करता म्हूण कळना ताका इमिडिएटली तो तलवार काडून तिका मारून भायर सरता म्हळ्यार ताका मृत्यू जावचें न्हय म्हूण वसुदेव हें पुरो पळयता आसता ताका भारी दुख्ख जाता म्हळ्यार ताका कोण म्हूण कोत्ताना ह्या भावाची कशी सांग शक्का म्हणून इमिडिएटली वचून तो कंसाल पांय धरता तशी खोर न्हय तू कसं लेक भंय कोणकी कसं की सांगेल्याक तू ताका रमगत कसं लेक हाजे नंतर तुका भंय कसं लेक आमगेले आट्टा चेरड तुका मृत्यू जावन येता म्हूण ना भिवू नाका आमगेले प्रत्येक चरड जाले त्या वेळार हांव तुगेल्या हातांत तूं दिता तूं कसो जावं कसो कोर येता तुवें बट तिका मार नाका हांवें आज तुवें इतलें ग्रँड कोन्न लग्न कोन्न आतां तूं घरा व्हरतालो मदे वाटेन तूं तिका मारता म्हणटा तूं कसो हें म्हणून ताका ಸ್ವಲ್ಪ समजाय सुचोवता वता करकेची हें एक डील लायकशें दिसता ताका दायत म्हणटा दायत म्हणल्यार ताका कोप पूर्ण जायना ताका भंय आनीकय चडतो वता तशी तांकां दोगूय जाणां कारागृहांत घालता गुर्तूस न्हू तशें कारागृहा घाले नंतर एक चेरड चेरडा जल्म येता म्हळ्यार ते पॅ म्हूण रडता पळया इमिडिएटली ते सेक्युरिटी कंप्लीट सेक्युरिटी कंसा वचून सांगता कंस येता आनी त्या चेरडा घेवन चट्ट जल्म आयल्या चेरडा घेवन हातांत भाडा 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 गुंडून काण पगरां मारता शिकता तांगेले दोळ्या दाखोवन स चेरड मोरने गेल्ले आसा आतां सप्ताचे आमी आयकलें न्हू सप्तमं वैष्णवं धामं यमन्तं प्रचक्षते गर्भो बहुवा देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम कळलं म्हळ्यार एक हर्ष वरके आसा शोक वरके आसा आता हर्ष कसं नाही सप्ता चरड एक गुरबीण जालेलो आसा शोक कसं लेक स गेल्ले बट गोत्तूच तिका आट्टाचे पूण पुरुषोत्तम येतालो हागे निमित्त कंसाले वध जाता म्हूण बट ह्या सत्ताचे शास्त्रान सांगिल्ले प्रकार तो आनी कोणें न्ही कृष्णालेच एक अंश गुरु तत्व तो आदि गुरु बलराम तशी तो गर्भात करून भायर येता आनी आमकां पुरो गोत्तस आमी आयकलां आसा ती कृष्णालेची योगमायान कृष्णाल योगमायान तूं ताका देवकील गर्भात करून रोहिणील गर्भात ट्रान्सफर करता हें खाली आमगेले शास्त्रांत मात्र आमकां हें परत ज्ञान मेळटा हें देवान लिहिलें हें तुमकां खंयचेय सायन्स की खंयचेय एक विज्ञान की हें प्रूफ जायना आमी पळोवन आसता ते ट्विन्स जाता ट्रिपलेट्स जाता पळय की न्ही 4 चेडूं जाता 7 जाता ते 8 जाता ते पुरो आयकून आसा बट आमी हें खंय आयकलें ना एकदां पसून एक चेडूं एक गर्भात करून आनेक गर्भा वचून व्हड जावचें ताकाच ते एक गर्भात करून आनेक गर्भा वचचे ताका संकर्षण म्हूण ताका नांव येता रोहिणी गर्भात करून ताका जन्म जाले निमित्त रोहिणी नंदन म्हूण नांव येता मुखार सुनो तागेलें खंयचें खंयचें नांव आसा म्हूण आमकां कळटा तशी तागेले जन्म थंय नंद महाराजाले गायडेसांत रोहिणी गर्भात दत्ता ताजे नंतर कृष्णाले आट्टाचे जन्म ते आमी नेक्स्ट क्लासांत आयकूया कसो म्हळ्यार
कृष्ण जन्माष्टमी येता ताजे बघे त्या टायमाक आमी त्या वरलेले डिटेल ऐकूया. बट हांगा आमगेलें शास्त्र कितलो लायक कोन्न एक्सप्लेन करून सांगता म्हळ्यार देवकीक कृष्णा प्राप्ती करता जाल्यार तिका बलरामान येवका चीज आसलें. होय की नाही? बलरामान आयल नंतरच नेक्स्ट आयल कृष्ण. तशेंच आमगेलें शास्त्र सांगता आमकां आमगेल्या जिवनांत तर ते कृष्ण परमात्माल्या कृप प्राप्त जावपाक जाल्यार आमी बलरामाल कृप आमकां मेळटा. कृष्ण म्हणून केलें म्हळ्यार बलरामाक आदी गुरू म्हणून सांगता. गुरू तत्वाचे. तशी देवकी कृष्ण प्राप्त जावपाक जाल्यार फस्ट बलरामान अवतार येवका जाल्ले. ताका आमगेल्या जिवनांत तर आमकां कृष्ण प्रेम मेळका, कृष्ण भक्ती मेळका जाल्यार आमकां ते गुरूले कृप जावका. गुरु तत्व आशिल्ले आदी गुरू जावन आशिल्ले बलरामाल कृप आमकां जावका म्हणून शास्त्र सांगता. तशी आमी पळयता ती बलराम पौर्णिमा म्हळ्यार कसो न्हय तेका आमी सेलिब्रेट करता ती म्हण हाजे बग्गे आमी आयकून आयला आसा ती जस्ट कशी जन्माष्टमी येवचे समज 8 दिवस फुडें बलराम अवतार घेवन येता. कृष्णाले मालगड जावन. ॲक्चुअली हांगा वरकेची शास्त्रांत भारी चंद करून सांगतात कशें म्हळ्यार बलराम म्हळ्यार कृष्णाले स्वरूप म्हणून सांगतात. बलराम म्हळ्यार कृष्णाले स्वरूप. बट बलराम फस्ट अवतार घेवन येता. कसो जाल्यार म्हळ्यार कृष्णान केन्नाच अवतार घेवन येताना बलराम तागेलो टॉप म्हूण हाडता. आनी पुरो कृष्णाल ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಎತ್ತಲ್ಲ ಹನಿ ಪುರ ಅತಿವನ ರಾಮ ಅವತಾರ घेवन येता लक्ष्मणा रूपार आयले. आतां कलियुगांत चैतन्य महाप्रभू येता नित्यानंद प्रभूले अवतार घेवन आयले. म्हळ्यार तोच बलराम लक्ष्मण तशी ताजे घोस्कर आयचे दिवस फाल्यां दिवस बलराम जयंती म्हणून फस्ट बॉडीली एक्सपान्शन कृष्णाल तो तागेलो बलरामाले कृप नाशी आमकां कृष्ण मेळना म्हळ्यार हांवें सांगला न्हू ते. तशी देवकीक कृष्ण प्राप्त जावपाक जाल्यार बलराम येवका जाल्यार तशी आमगेल्या जिवनांतू कृष्णा कृप जावका कृष्णाले अनुग्रह जावका जाल्यार आमकां बलरामाले अनुग्रह जावका तो आदी गुरू म्हूण सांगता ती. ताकाचे फाल्यां दिवस ते बलराम जयंती म्हूण येता. तो आमी पळयले बलरामाल आयुध खंयचे मुखार वचून हांगा पळोवया दुसऱ्या नांवान. तो बलराम म्हळ्यार ताजे अर्थ कसो न्हय म्हळ्यार बल बल म्हळ्यार स्ट्रेंथ. आमी पोटभर खावन आमगेले स्ट्रेंथ अशें पुरो बट ते स्ट्रेंथ न्ही. ते स्ट्रेंथ एक ना एक दिवस वता. आमी पळयता ती व्हडले बॉडी बिल्डर एक सान हार्ट एटॅकान गेल्लो म्हूण आयकता थंय इतलो स्ट्रेंथ आशिल्लो सान एक हार्ट एटॅक आयलो काय गेल्लो म्हणटा. हें बल प्रयोजन ना. हें आध्यात्मिक बल. आमकां कशें म्हळ्यार आमी भौतीक बल आमकां पुराण म्हूण आसा धन बल जन बल पुरो आसचें पुरो. बट तें आध्यात्मिक बल ना जाल्यार प्रयोजन ना. कसो जाल्यार म्हळ्यार उपास पुनरपि मरणम पुनरपि जननम म्हणून ते हांतू चक्रांत आमी शिरकून पडपाची. आमकां जावका जाल्यार बल कसो ना म्हळ्यार आध्यात्मिक बल जावका तो आमकां गुरू मुखांतर गुरू रुपांत बलराम आमकां दिवचे. रामन म्हळ्यार ब्लिस आनंद दिता आमगेल्या भितरीचो. तशी कृष्णाले कृप आमकां मेळका जाल्यार बलरामाल कृप जावकाच तेची. आनी एक आमी हांगा पळयता ते बलरामाल आयुध खंयचे म्हूण. तागेले आयुध खंयचे म्हळ्यार आमी गद्द पुरो हें करता न्हू यूज करता पळया कन्नडांत ನೇಗಿಲು म्हणटा ती इंग्लिशान प्लो म्हणटात. हिंदीन तूं हला हला म्हणटात हला. ताका तागेलें आनी एक नांव हलाधरा म्हूण. तो हला घेवन भोंवतालो. हाचे हरकेची आमगेल्या शास्त्रांत कितले लायक वर्णन करून सांगलां म्हळ्यार बलरामान हें आयुध कसले घेवन वचचें. पळया आमगेलें शास्त्र कितले चंद करून सांगता पळया. आतां आमगेले हें आमी खंय यूज करचें खंय आमी वेवसाय करता थंय यूज करचें वय की न्ही. खंयचेय एक
तुम्ही जागो खंयचे काम आयानातील जागो तुम्ही ते करेक्ट ते फ्लो यूज कोरनु ते हला यूज कोरनु समोर ನೇಲಾಕ ಪಳೆಯ ತಾಂಡೂನ್ ते ಮತ್ತೆ विंगडन कोरनु इतकं तुम्ही ಖಂಡಿತ पळया आणि तदनंतर तुम्ही बी घाला ते लायक व्यवसायाची साध्यता असत ताजे प्रकार आमगेले हृदयांत कितलं कल्मश असं कितलं पाप असं तेन्ना मी बलरामाक शरणागत जाता ती तो तेगेले हातांत आशिल्ले त्या हल काणून आमगेले हृदया भितर आशिल्ले त्या कल्मश पाप पुरा काडटा ते तांडून व्हरता इतले चंद कंपॅरिजन पळयात ते शास्त्रान सांगलेलें आसा ताजे घुसका तागेलें अनेक नांव हलाधरा म्हणून आसा तागेलें आयुध ते घेवन ताणें ಕೆಲವು ಲೀಲೆ केलेले आसा आमी मुखार वचून पळोवया तर कृष्ण बलरामांत व्यत्यास कसो न्हय म्हणून तो आमगेले आचार्य लोकांनी सिंपल जावन सांगिल्लें आसा कशी म्हळ्यार कृष्ण बलराम व्यत्यास कसो ना म्हळ्यार सिंपल जावन सांगिल्लें कशें म्हळ्यार ब्लॅक कृष्णूची बलराम वायट न्हय वायट जावन आशिल्लो कृष्ण बलराम ब्लॅक जावन आशिल्लो बलराम कृष्ण म्हळ्यार कसो न्हय अंतर ना तांगेले खाली कलर मात्र अंतर दोग जण एका नमूने तांगे लील पुरा आनी दोग जण अवतार घेवन आयले तागेले शुद्ध भक्ता रक्षण करूंक तांकां आनंद दिवचेकोसकर कृष्ण बलराम तर तितलेंच व्यत्यास आनी कसो व्यत्यास ना देवालयाची स्वरूप ते कृष्णालय स्वरूप बलरामाले आनी तांगे लील कशें आसा म्हूण आमकां मुखार वता वता कळटा ताका दुसरें नांव आसा ती बलदेवा संकर्षण सो आमकां कितले शक्ती दिवका आध्यात्मिक उन्नती घोस्कर त्या दिता तो आनी त्या आध्यात्मिक उन्नतीक आमकां कसो न्हय भाग आयले रे तो तागेल्या हातांत आशिल्ले ते हला दुखून काण आमकां भक्तींत मुखार वता तशी सहाय करता ताजे घोस्कर देवाल 7 अवतार हांगा विष्णूले 8 अवतार बलरामाले कृष्णाले मालगड हे जावन आनी आदिशेश्वर ते आमी पळयत आसात ते कशी त्या आदिशेशारी विष्णू न्हिदोवन लक्ष्मी सेव करता आसत न्हिदोचे वरके तो दिला आनी वयची दुखून तो शेड जावत तशी ताका हें करता आसत सेव करता आसत ताका बलदेव म्हणटा ती बलभद्र म्हणटा ती हलायुधा तशी दुसरे नांवान हलाधर तशी ताका आपयता ती तशी श्रीमद भागवतांत हाजें वर्णन दिलेलें आसा कशी अवतार घेवन आयलो आमी पुरो आयकून आयला आसा ती त्रेता युगांत तेन्ना राम लक्ष्मण म्हणून आतां द्वापर युगांत कृष्ण बलराम म्हणून तशींची कलियुगांत चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभू तशी त्या बलरामाले ताण केन्ना म्हळ्यार कसो न्हय व्यत्यास म्हळ्यार ताण केन्नाची ब्लू कलर न्हेसचें कृष्णान येल्लोइश कलर नवे तशी सो तांगेले लील भारी चंद वता वता आमी आयकुया ताजे घोस्कर बलराम पौर्णिमा फाल्यां दिवस आमी सेलेब्रेट करचे ते केल्ले निमित्त मात्र आमकां कृष्ण जन्माष्टमी करचे आमगेले आनंद मेळटा आमकां शक्ती दिता तो तशें म्हळ्यार फाल्यां दिवस केलो जन दनपार पसून उपास करता ती तागेले लीला तागेले हें पुरो आयकतात ते आमगेले देवस्थानांत पुरो आमी पळयता ती फाल्यां दिवसाक सकट दुखून तांगेलो अभिशेक जाता अभिशेक जाले नंतर तांगेले लीला बग्गे आयकूचे आसता ताका दाऊजी का भैया म्हणून तेंचे ब्रजवासीन पुरो ताका दाऊजी का भैया म्हूण आपोवचे दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया म्हणून हेची अर्द अर्द घंटा कीर्तन करता आसता ती हाजे निमित्त दोग जाणांक भारी आनंद येता तशी तांगेले दोग जाणां लीला चलता आसता दुसरो न्हय आतां मुखार गेले तशी आमी आयकता वचा केलो लीला ताजे बग्गे आयकुया तशी फाल्यां देवस्थानाक हांव सांगिल्ले प्रकार अभिशेक जाता पुरो जन फास्टिंगान आसून अभिशेक जाता अभिशेक जाले नंतर तांकां चंद डेकोरेशन करता ती ताजे नंतर तागेले लील सांगता ती ताजे नंतर कितले नमुने तांकां ऑफर करता पळया
उणे उणे म्हळे 56 आयटम्स उणे म्हणे एक एक कಡೆ 200, 300, 700 अशी चिंद करून देवाक नैवेद्य दवरतात आणि त्याकडे 12 गंట नंतर दनपार 12 गंట नंतर ब्रेक करतात ताजी ते घेवन तशी बलरामाक संतुश्ट कोच करात आमी आमगेले चेडूं सांज चेडूं उरकेची बर्थडे केले रे तांकां कितली खूश जाता की ना एक सान 500 रुपयाची की 1000 की कार की तांकां ते दिवचे वय की नाही एक अवंगाल दिवचे कितली खुशी जाता तांकां आनी एक वर्स पसून वेट करतात ह्यो एक तांगेलो बर्थडे येवका जाल्यार एक वार तुकून आलोचन करता ह्यो म्हगेलो फाल्यां बर्थडे येता नेक्स्ट वीक येता म्हूण वय की न्ही तशेंची पूर्ण पुरुषोत्तम वर्तेची तागेले भक्ताले आनंदाकोस्कर भक्तांक सेव दिवचेकोस्कर ताणें अशी पुराण आमकां दुसरेचे अवतार दिवस म्हूण दिलेलो आसा ते आमी फॉलो केले री तांकां आनंद येता तांगे कितलो आनंद येता की ताजे प्रकार तांणी ते आनंद म्हणजे आमकां दितात ताजेकोस्कर हे सेव पुरा आमी कसले करता म्हळ्यार खाली तांगेले आनंदाकोस्कर ताजेकोस्कर असल आध्यात्मिक शक्ती म्हणजे केद देता म्हळ्यार आमी आध्यात्मिक सेव कोर मुखार गेले मात्र तशी बलरामाक कृष्णाला आमकां कृप मेळका जाल्यार बलरामाले कृप आमकां आसकाची तशी कृष्ण केन्ना अवतार घेवन येता ना बलरामाक तागेलो आपूण हाडता आसता सो गोकुलांतू तागेले जनन दत्तानंद महाराजांतू तो गर्ग मुनी सांगता ह्यो सादारणच न्हय तुमगेले शक्तिशाली तो बल तो पुराजनाक प्रदान करता कोणाक तांकां आध्यात्मिक उन्नती जावका की आमी बलरामाक शरणागत जाल्यार तो आध्यात्मिक उन्नतीक शक्ती दिता कसले एक भाद आसले तातूंत तो काडटा म्हणून बलराम भारी व्हड दत्ता गेले तशीची भारी चंद जाता भारी पॉवरफुल दत्ता आसतो सो तागेले लग्न जाल्यार कशी म्हण आमी आयकुया सो ताका लग्न जाता कोणा वट्टू म्हळ्यार रेवती म्हूण रेवती वट्टू ताका लग्न जाता त्या वरके भारी एक चंद लिहिलं पळया सत्ययुगांतू व्हडलो राय आशिल्लो तागेलें नांव रैवता म्हूण ताका इतलो चंदी धूव आशिल्ली सो ताणें धुवे लग्न करचेकोस्कर पुराण मनशाले सोद दिले एक एटलिस्ट स्वल्पपणी सम जावका म्हणचे इतलो जनां सोद दिले वरकेची ताका मेळ्ळेलें ना भारी दुःख जाता तो ह्यो म्हगेली इतकी धूव आसा इतकें लग्न करचें म्हगेलें करण जाता ना म्हूण कसं करचें म्हूण ते तागेले धुवे घेवन तो ब्रह्मलोक वता ब्रह्मलोका वचून ब्रह्माक सांगता पण अशें जाल्लें आसा कसं करचें थंय ताणें स्वल्प टायम मात्र काडलेले तितले भितर भुलोकांतू सत्ययुग जावन त्रेतायुग जावन द्वारप युग आयला द्वापर युग येवन जालें खंय तर त्यावेळा ब्रह्म म्हण खंय तूं आतां द्वापर युगा वच थंय बलराम म्हण आसा तेव्हा मात्र ही परफेक्ट जोडी सुटेबल जावन आशिल्लो तूं वच म्हूण आनी ब्रह्मान सांगले नंतर आनी म्हाका मुखार पळयचें ताणें सीदा वापस आयली ते हांगा घेवन पळयतना बलरामा पळयलें खुशी जालें बट ही सत्या युगात जाले निमित्त तुगेली हायट कितली वयर आशिल्ली खंय बलराम तिका पळोवचें गेल्यार स्वल्प सानूच आशिल्लो आतां कसं करचें म्हण पळयलें रे बलरामान तागेल्या हातांत आशिल्लें तें हल काडून तिगेल्या माथ्यार मारून ताका कितलें जावका त्या हायटा आपणा कडेन ताणें लग्न करून घेतलें म्हूण शास्त्रांत सांगिल्लें आसा तशें ताजे नंतर बलरामान कृष्ण बलराम तांगेले वृंदावनांत वता आसतना येता आसतना केन्ना पळय तांगे लील जाता आसता केन्ना कृष्ण बलराम थंय आशिल्ले की राक्षस दीस चडता वता आशिल्ले एक राक्षसांनी येवचे अटॅक करचे तर तांतू एक केलो राक्षसाक तशी ताणें मारले म्हळ्यार सांगचे घुस्कर एक देनकासुरा म्हूण भारी एक पॉवरफुल जावन आशिल्लो राक्षस तो आनी केन्नाची तागेलो आनंद करताची कृष्ण बलराम तांगेले गाय घेवन वरचे तांगेले गोपा वटत आनी खेळचे नाचचे पुरा करता आसतना वृंदावनांतू पार फॉरेस्ट असते तांती एक म्हणजे तालवन तालवन फॉरेस्ट म्हणजे भारी चंद ताजे भितर
इतकं जाल्यार तितलें फल मेळटा. खंयचे न्हय व्हेरायटी फल मेळटा. बट हिका कसो प्रॉब्लेम म्हळ्यार ताजे भितर ह्यो राक्षस आसा. देनकासुरा म्हणून. बट चक्का तागेलें रूप कशें आशिल्लें म्हळ्यार एक हाज्जीवरी गाडवावरी रूप तें तागेलें. बट तितलो पॉवरफूल तो. कोणें भितर वचचें भिता आशिल्लें. बट आनीक जाता खेळटा पुरो जालो त्या वेळाक ताणें दुसरो चेडवान म्हणलें की वचा आमी आज आमकां पोटा बुकेल हांगा लायक फळ मेळटा पळय वचा म्हूण. दुसऱ्यान पुराय म्हणलें की नाका तो एकलो राक्षस आसा तो तशें करता. बलराम म्हणलो की यो वचा म्हूण. म्हणजे भितर वचून तांणी रूख हालोवन फळ पडता म्हूण खाता म्हणटाना तो धांवन येता पळय तो देनकासूर. आं एकदम कोप्पार येवन ताणें बलरामाक मारूं बेडशें. बलरामाची शक्ती कितली आशिल्ली म्हळ्यार ताणें त्या खाली त्या राक्षसाक पांय दोवन गरा गुंडावन काण अशें उडयलें खंय. ते आशिल्ले फॉरेस्टांत तो व्हडल्या रुख्खा वयर काडटा लांबून सोडलें म्हळ्यार मोरून थंय पडला तो. इतलो पॉवरफूल जावन आशिल्लो. सो तशी बलरामाला शक्ती बल म्हणजे कशी आशिल्लें म्हणून एक सान लिहिलें तूं सांगलें. तदनंतर तांगेले अनेक लिहिला. प्रलंबासूर म्हणून तो एक राक्षस. सो अशी हांव सांगलें ना एक राक्षसांक अटॅक करता वता आसता. सो हांगा आतां प्रलंबासूर आयला. प्रलंबासूर कशें आयला म्हळ्यार आनी हांगेले लील करता आसतात. आनंद जावन लील करता आसतना खेळटा मोज मस्ती करता आसता ती. गाय घेवन वचची तशी अशी. एक दिवस अशी खेळटा आसतना तो प्रलंबासूर राक्षस तो वरके एक सान कवड बॉय रूप घालून येता. कळ्ळें नाशिल्लें. तागेले दुसरे फ्रेंड्स आसा पळय ताचें रूप घेवन तो वरके येता ते राक्षस. कृष्णाक कळटा. कृष्णाक कळना तरी कसो नासता. तो न्हूतो आसता हांव खेळचे आयलो खेळ्ळो म्हूण. कडेन कसं जाता त्या खेळांत तांणी 2 टीम करतात. एक कृष्णाली टीम एक बलरामाली टीम. हे खेळ कोण सोलवता पळय ते विन्न जालेल्याक तांणी फाटीर बसकोन हो थंय वचून वापस येवप. तशी टीम करतना ह्या प्रलंबासूराक कळ्ळें हांव आतां बलरामा टिमाक गेल्यार हांव कृष्णा वाटे युध्द करता हें साध्य जायना म्हूण तो कृष्णाली टिमांत रिकता. कृष्णा टिमार रिकून तांगेले खेळ जाता आनी कृष्णाली टीम सोलवता. ते सोलवले नंतर बलरामा टिमाच्या पुराय जाणांक फाटीर उबोवन घेवपाक आशिल्लें. एकेकल्याक धांवन फाटीर उबोवन घेवपाक आशिल्लें. तशी एकेकल्यान उबल कुळात लास्ट वरलो बलरामाक हे प्रलंबासूराक सांगलें तूं उबोर कशी चिंता उबोवन ताका धांवपाक. ताणें तसो ना म्हणलो. काण फाटीर घालून घेतलें आनी धांवचें सुरू केलें. फाट धांवन स्वल्प दूर वता म्हणटाना बलरामाक कळ्ळें तो हागेलें रूप दाखोवचें वता जेव कशें म्हळ्यार धांवता थंय मुखार कोणें आसनात न्हय. आनी पुरो हांगा मातशें आसतना म्हूण तो धांवन मुखार वता आसतना हागेलें रूप दाखोवचें भायर सरता हांव पळय राक्षस. बलरामाक कळटा बलराम ताचे प्रकार वेट घाल एकदम वेट घालून सोडटा. ताका धांवचें जायना. तशी तो तागेलें रूप दाखयलें पळय कान तागेल्या हातान तागेल्या मत्त्यार मारून तोंडा दुखून पुरो रगत भायर येवन तो थंयच तागेले जीव सोडलो. तशी प्रलंबासूराक ताणें मारलेलो आसत. तदनंतर इवन कौरवाक आनी बलरामाक एक वेळाक युजली आमी पळयता ती महाभारत युध्दा वेळाक बलराम आसना थंय. तशें म्हळ्यार बलरामाक तितली इच्छा नाशिल्ली खंय आनी युध्द करचें. ताजे घुस्कर तो पिलग्रिमेज वता युध्दा वेळाक. बट ताजे फुडें एक वेळार कसो जाता म्हळ्यार कृष्णाले जांबवतील पुतू सांबा म्हूण आसा पळयात. ताणें एक वेळाक दुर्योधनाल धुवेक किडनॅप करता. तिगेलें नांव वरकें लक्ष्मणा खंय. लक्ष्मणा म्हूण दुर्योधनाले धूव. म्हणजे दुर्योधनान तागेले धुवेक लग्न करचे घुस्कर पुराय व्हडलें अरेंजमेंट केलेलें. म्हळ्यार व्हडलो राय न्हू तो. तुका खंयचे नमुने वर जावंक पळय तूंच सिलेक्ट करी म्हूण तांणी पुरो वेवस्था केलेलें तिका लग्न करता. त्या वेळाक ह्यो सांबार काण तिका किडनॅप करून घेवन गेलो. अशी तमाशे कसो जाता म्हूण पळयात. तशी ते मेसेज कौरवाचें कळटा. भयंकर कोप येता. आनी कुडले मिलिटरी हें रेडी कर न्हू. तो कोण पळया म्हूण पेटयता ताणें. पेटोवन घे न्हू
ताका धोर घेवन वापस हाडटात. धोरून वापस आले कळत तांकां आनी युध्द म्हूण सांगून सोडतात. आतां आमी युध्द करपाचीच ते बलरामाक कळटा. बलराम वरकेची युध्दाक रेडी करता. बट बलराम तांकां रिक्वेस्ट करता युध्द जावचे फुडें युध्द फुडें नाका आमी हें पिसफूल जावन सॉल्व करुया. तांणी आयकुचें रेडी ना. तांणी लेखलें हांवें अशी चूक केली आसा हांव कसले सोडका आमी कसले सोडका म्हूण तांणी ताका इन्सल्ट करून युध्दाक रेडी जालीं. तर तशी बलरामाक कळ्ळें. ताणें फुडलें तागेलें हला आशिल्लें पळय तें प्लव काणू ते हस्तिनापुर म्हणचे काण तांडून व्हरून गंगा भितर बुडोवचें हेल्क ताणें. लेकाला कितलं शक्ती आसता तागेलें. तुम्ही सांगील आयकनात नव्हे. आता युद्ध गिद्ध कसं नाही ना हांव हस्तिनापूर काण सीधा वचून गंगा भितर बुड्डोवन सोडता पळय म्हूण तांडून व्हरून भायर सरलो खंय तो. देवळाक हांकां कळ्ळें खंय ओ माय गॉड ह्यो साधारणच न्ही. हागेले आमी आनी युध्द करूं जायना म्हणून तांणी शरणागत जाल्लो आसा ती. तशी बलराम आले वरकेची ಕೆಲವು ಪುರ ಲೀಲ ಸತಿ ತಾಂತಾಗಲ ಬಲ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ ಯಾवर केची कृष्ण आले स्वरूप सेम स्वरूप अवतार घेऊन आयला असं कृष्णाला तितल्यांची शक्ती असत पण कृष्णाला किंता करप चढ दिताल हे बलराम म्हणतात. तर तशी कृष्ण बलराम आलाय मर्सी आमकां जावपाची कृष्ण आले करप मेळका जाल्यार रे ताजे घोस्कर सांगिल्लें असं तशें अनेक लिहिलें तसं अकडो व्हडलो द्वापर युग अंत्यांतू नैमिषारण्य आमी प्राय कोण आसना नैमिषारण्यांतू व्हडले यज्ञाचे वर्ष जावचे ಕೆಲವು ವರ್ಷ चोलकाते तसले यज्ञ तांणी प्लॅन करतात नैमिषारण्य तांचे खातीर म्हळ्यार तांणी खलीव घेता असं सर्वे जन सुखीनो भवंतु पुराजनालय चांग जावका म्हणून तशी लेखून तांणी यज्ञ करता आसता काय यज्ञ करता आसतना रोमहर्षण म्हणून थंय एक सिनियर ऋषी मुनी जावन आसता ते तांणी ताका लिडर करतात. व्यासदेवालाच्यो शिष्य इवन शासन सांगिल्लें असं केन्ना सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक श्रीमद भागवतम सांगताना तो थंय आशिल्लो. तशें आसताना यज्ञ सुमार वर्ष चलचे तो ह्या रोमहर्षणाक तांणी लिडर करतात. तो अशें यज्ञ जाता आसतना एक दिवस बलराम येता भारी लोक समजता घोस्कर जाता अशें यज्ञ हांव एक वचून येवया म्हणून तो येता. अशी बलरामान आयले पुराजन उठून राबले ते ताका मर्याद दिले आड पडली रोमहर्षण लेखलो हांव लिडर हांव कसलो उठोवका म्हणून गेलो. हे बलरामाक सम दिसनी पोजिशन मेळ्ळेलें मिगेल निमित्त आमगेले कृपेन तुका मेळ्ळेलें आसत मिगेल वेळी दाखयतो म्हणून खाली एक सान तण घेवन ताका चुच्चून ताका तें ताका अंत्य केलेलो आसा. म्हळ्यार देवाक अंत्य करचें व्हडलें आयुध जावका म्हणून उरकेना सान एक तण घेवन ताका चुच्चून तें तागेलें अंत्य जालेलें आसा. म्हळ्यार बलराम आले बल कितलो आसा म्हळ्यार आमकां आध्यात्मिक अमकां खर्च्यो तें बल जावका भौतिकांत आमकां असले व्हडले व्हडले राक्षस आले निमित्त आमकां रक्षण जावका जाल्यार रुकेची आमकां बळ जावपाची ताजे घुस्कर फाल्यां दिवस बलराम जयंती आसता. तुमी खंय पुणी युट्यूबांत की खंयच्या देवस्थानाचे अभिषेक प्रत्येक तुमी पळोवया तो समय आसलेली तशी आमकां बलरामाला हें मेळटा आनी आनी कडेन सांगिल्ले प्रकार झुलन यात्रा म्हणून फाल्यां एक्चुअली हाजे चातुर्मासाचे लास्ट दिवस उरके भाई फर्स्ट मंथ ऑफ चातुर्मासा लास्ट दिवस कडे आमी आयकल प्रकार झुलन यात्रा म्हळ्यार फाल्यां दिवसाक राधा कृष्णाक ते हाजेर घुस्कोरून झुलन म्हण सांगता पळय आमी ते पाळल्यार घुस्कोरून भारी चंद कोण डेकोरेशन करतात फुलाचे कंप्लीट कसं लेखा म्हळ्यार आतां पावसाळी वत्ता आसतना ओक्का जाल तितलें फूल मेळटा चंद आशिल्लें भारी स्मेल आशिल्लें. इवन पक्षी पुरा भारी चंद कोण उडता ती हसता ती फुगता आसता ती फल वरके भारी लायक फल मेळटात त्या पुरा देवाला आनंद घोस्कर करचे घोस्कर 5 दिवस
झुलून यात्रा म्हण आसता ते फाल्यां दिवसाक लास्ट ते फाल्यां दिवसाक तेची नॉर्थान कृष्ण बलरामाल कृष्णालय देवस्थानान तें पुरो चलता आसता पुरा जनाक म्हळ्यार आमी पडली तांडून घेवची म्हळ्यार कृष्णाक आमगेलें हृदय तापयलें घेतली बरी कृष्णाल कृप कृष्णाक राधा कृष्णाक कितलो आनंद दिता कितले आनंद आमकां मेळटा म्हणजे तेजे प्रकार हे कुमार देवस्थानान तूं झुलून यात्रा आसता फाल्याक लास्ट आसता तशी फाल्यां दिवसा बलराम जयंती वरती आसा भारी व्हडली दिवस सो आमी बलराम आले की प्रार्थना करूया आमकां आमगे परिवाराचे प्रत्येकल्याक बलराम आले विशेष कृपास्का आमी पुरो आध्यात्मिक उन्नती जावका खंयचेय नमुने बाद आसलेली तें बलरामान काणू कृष्ण प्रेम मेळत तशी कोरका म्हणून आमी देवाला मग्या तीन वेळा जप करूया हांव हांगा प्रयत्न ओम तत्सत ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु तुमगे एक प्रश्न आहे मेसेज पेटेला व्हॉट्सअप पण तू तो आता मी जप करूया जप करचे पुढे एकंबर राव म्हणून तांगेले ग्रँड सन सेकंड ग्रँड सन ऑब्जेक्ट सेकंड इयर तांगेले बर्थडे देव तांकां बरें करो तांकां तांगेले परिवाराचे प्रत्येक बलरामाले कृष्णाले विशेष आशीर्वाद मेळत आनी ते भक्तीन मुखार येवं परिवाराचे प्रत्येक आध्यात्मिक उन्नती जावं तशेंच वरदराज मामाले आनी ते मानवीले आरोग्य जालें ते बेगीन नॉर्मल जावं म्हणून आमी प्रार्थना करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम तत्सत सर्वे जन when, why, and how did Balaram disappear, left his body? Balaram is avatar of whom? Balaram avatar त्यांचे कृष्णालयाचे अवतार कृष्णाला फर्स्ट एक्सपान्शन हा स्वरूप अवतार कृष्णालयाचे आणि आदि गुरुतत्व घेऊन येईल तो आता सांगितले प्रकार कृष्णाला कृप बेळकागले बलराम कृप बेळकाची बलरामाला अंत कशी झालेला असं म्हणे त्या श्रीमद भागवत म्हणतो सांगेल असं कृष्णाला अंतर्धान जावचे पुढे बलरामानं केली सगळे लील अंत करून घेऊन गेलेलं असं म्हणे रे कृष्ण कशी म्हणे रे दाखयता हांव लील करचे येता कोण कोण आपण हाडटा की ताका आपण हाडटा प्रत्येक कृष्णाला इच्छे प्रकार जाऊ आम्ही आता भागवतामध्ये ते पळून येता असत तशी पंचपांडव कृष्णानंतर ध्यान पंचपांडव ते सांगले लील एंड करून भक्त असत त्याचे प्रकार आणि वच्ची काही मला आध्यात्मिक लोकांच्या आणि काही नाही आध्यात्मिक लोकांचं सांगायला लील चलतो असता तो हंगा सांगायला तर लील अंती जाता त्याचे प्रकार आणि सांगा लील करून सांगायला आध्यात्मिक लोकांना त्या पुरा शास्त्रांचं सांगेल असं हंगा प्रपर हरे कृष्ण मंगेश माम मंगलदास माम ओके हरे कृष्ण